दोन-तीन आठवडे झाला असंच जाता सर घरान कोण ना करपाक कोण येता आमच्या चलो आता गिमान जाल्यार चलोन वचपाक जाता पावसान कशी चलत वतली चलत आनी हातीन बॅगां आसता भुरगीं आसता कशें ओडीत व्हरपाचें सगळें सांबाळटलें काय बॅग सांबाळटलें 50 वर्स जावपा आयलें आमी तेच बसीर वयता आनी मागीर आतां कित्यान वचपाचें आतां केन्ना विचारल्यार पयलें ब्रेक डावन करता सदां ब्रेक डावन आसता आता जे 8 दीस जाले ही कदंबा एक दीस येयल्यार 6 दीस येयना एक दीस पूण चल बाबा एक दीस बरें आसा आठवड्याक म्हयन्यांतल्यान कितें 2 फावटी 4 फावटी बसी येता आसतो लोक बसीर भुरग्यांक घेवन वयतलो आतां ते सगळे गाडी घेवन येयल्यार ते वयताले आमी कित्यान वचपाचें बसी म्हणटा त्यो ना सारक्यो बसी म्हणटा त्यो येयना येयली जाल्यार आठवड्याक 2 फावटी येता ना जाल्यार तिचो पत्तो आसना ही बस म्हणटा ती दोना येताली ती पयलीं स्टार्टींग साकून येताली ती जी वयताली कश्टीच्या आंब्यावत कळल्यार कश्टीच्या कालेच्यान येताली आतां हांगासर बस म्हणटा ती ना जाली 35 वर्सां जाली दिसता म्हाका जाल्यार ती बस पयलींच्यान आसली ती आतां खंय तरी तेंचो घुसपागोंदळ जाला आनी ती बस येयना हांगा सदां आतां फोन केलो जाल्यार ती ब्रेकडावन आसा म्हणटात हेचें सोल्युशन कितें काडपाचें आमी बसी ना गव्हर्मेंटा कडेन बसी ना काय आसा सगळे भुरगे कशा कॉलेजी भुरग्यांक म्हणटा ते सदांच त्रास जाता कॉलेजीच्या भुरग्यांक स्कुला भुरग्यांक म्हणटा कोण पावयता तरी हे कॉलेजी भुरग्यांक कोणी हाडपाचें आनी पावोवपाचें आमी आंबे उदक सावड्डे ह्या गांवांत आसा जे लोकांची मागणी आसा की तेंची इस्कॉला जी भुरगीं वयतालीं कुडचड्यार वयता ती भुरगीं जेन्ना कुडचड्या वयल्यान कदंबाचेर ती घरा येतालीं आनी कितलींशींच वर्सां ही परंपरा कदंबाची चालू आसलेली कदंबा नेहमीत कालेफ मार्गे वयताली पूण गेले कित्येक म्हयने जाले ती म्हयन्यांतल्यान 2 दीस येता 4 दीस येता नाजाल्यार येत ना अशी जाल्ली आसा आनी तेन्ना ती कदंबाची भुरगीं येताली ती भुरग्यांक खूब अडचण जाता ही भुरगीं आंबे उदक गांवांतली भुरगीं कुडचड्यार गांवांत शिकता इस्कॉलांनी वयता आनी इस्कॉलान गेले कारणान ती थंयच्यान एक बसीचो वापर करता पूण गेली दिसान खूब दीस जाले ती कदंबा बस येयना तेन्ना जे बांडोळी मार्गे जावं मोले मार्गे जी बस येता ते बसीचेर येवन भुरगीं गुड्डीमाळ्यार देंवता आनी गुड्डीमाळ वयल्यान 4 किलोमिटर दनपारची चलत आपल्या गांवांत आंबे उदक गांवांत वयता तेन्ना लोकांनी मागणी केल्या की जी कदंबाची जी सेवा नियमीत करची आनी हितून लक्ष लोकप्रतिनिधी तशें कदंबा महामंडळान घालचें अशेंय तेणी सांगलेलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर आंबे उदकाच्यान एकनाथ केळेकर।